बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, एक नवो म्हयनो आज आमी आराम करून आसा. ऑगस्ट म्हयनो आनी ऑगस्ट म्हयन्याची 1 तारीख आज पवित्र बाबा घेवन आल्फोन्स लिगोरी हाका विशेष रितीन मान करता, ताचें फेस्त आचरण करता. घेवन आल्फोन्स लिगोरीक भोव पयस सक्रामेंत भोव लागशिल्लो जावन आसलो. सबार वेळ तो पयस सक्रामेंता मुखार कसून ध्यानांत तो मग्न जावन आसतलो. आमी आज ताचें फेस्त आचरण करता आसतना आनी हो नवो म्हयनो आमी आराम करता आसतना भोव सक्रामेंताक लागीं सरया, सुम्याक आमी नमान करया, ताचें आजारपण आमचे मदें वळखून घेवया आनी गावया गीत आया हूँ तेरे द्वार दर्शन दो भगवन. 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 लाया हूँ मेरा प्यार चरणों में भगवन. लाया हूँ मेरा प्यार चरणों में भगवन. आया हूँ तेरे द्वार दर्शन दो भगवन. आया हूँ तेरे द्वार दर्शन दो भगवन. आया करता अर्पण है तन मन. आया करता अर्पण है तन मन. आया हूँ तेरे द्वार दर्शन दो भगवन. 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 दर्शन दो भगवन. दर्शन दो भगवन. दर्शन दो भगवन. निरंतरी तुझ्या घरांत रावून तुझी स्तुती करता ती परजा भागी जावन आसात. मुसम्या तुझे उतर आमकां सांगता, आज तुझ्या पवित्र सन्निधानांत रावून तुझे हजारपण आमचे मदें वळखून घेवन तुजी स्तुती करूंक, तुका अर्घां दिवंक, तुजी महिमा गावंक आनी आमचे जिवीत समर्पण दिवंक सम्या तुवें आमकां फोव केलाय. एक व्हडलें भाग तुवें आमकां आज दिलाय सम्या.
आज हो नवो म्हयनो ऑगस्ट म्हयनो आमी आराम करता आसतना ह्या सगळ्या म्हयन्यांत कितें सक्कड आमच्या जिवितांत घडोवंक आसा तें तुज्या योजना प्रमाणे तुज्या त्या विशेष मांडावळी प्रमाणे आमच्या जिवितांत घडतलें म्हणून वळखून घेवन संपूर्ण तरेन आमकां तुका समर्पण दिवच्याक स्वामी आज तुजे समोर आमी आयल्या हांव स्वामी आज जेजू ह्या बापूय सक्रामेंता मुखार तुजें हजरपण वळखून घेवन तुका आमी अर्घां दिता आसतना तुजी महिमा आमी गाता आसतना वर्थ्या मोपान तुजी कृपा तूं आमचेर वळाशी करताय तुजे दैवीक सक्तेन तूं आमकां भरताय खरी एक आमची खंत बेजाराय तूं पयस करताय आमच्या जिवितांत उल्हास आमच्या जिवितांत खरो संतोष भोगूंक तूं आमकां फोव करताय ह्या खातीर सोम्या ह्या सकाळच्या वेळार तुका आमी अर्घां दिता तुका आमी वाखणता तुज्या हजारपणांत रावून सदांच तुजी स्तुती करूंक आमी आशेता किर्तनकार आमकां सांगता किर्तन 103 ह्या किर्तनांत दावीद रायाचें तें किर्तन तो म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हजें सगळें अंतस्करण ताची स्तुती करूं आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदेंच विसार नाका म्हणून तो म्हणटा 8व्या वळेंत हांव न्हू सर्वेस्पर दयाळ आनी कृपाळ सोंसणीक आनी मोगान भरलोलो तो सदांकाल आरोप लावचो ना ससनाक राग धरून रावचो ना आमच्या पातकां प्रमाणे आमचे कडेन तो वेव्हार करिना आमच्या गुन्यांवांक फावो तें पारीकपण तो घेना सगळ्या ताच्या दळबारांनो ताची खुशी पाळटल्या ताच्या सेवकांनो सर्वेस्पराची स्तुती करा सगळ्या ताच्या कृत्यानो ताच्या राजवटकेच्या सौर जाग्यांनी ताची स्तुती करा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हणून किर्तनकार परत परत उलो दिता आज सोम्याची आमी स्तुती करया ताच्या बापूय सक्रामेंताच्या हजारपणांत रावून सोम्याक आमी सगळ्या सक्तेन मनान आत्म्यान स्तुती करून ताका महिमा दिवन आमचे जिवीत ताका आज नव्यान समर्पण दिवया ह्या कन्नಡ गीता ಮುಖಾಂತರ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको H7 पान संको 107 पेज 107 H68 ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ सोम्याची स्तुती आमी करता आसतना हर एक आमची पिडा शिडा पयस वचून बरी भलायकी सोमी आमकां फोव करता स्तुती आमी करता आसतना ताचें शांती समाधान आमचेर वळून येता आमच्या जिवितांत नवो उसवाड नवो प्रकाश सोमी आमकां दिता त्या सोम्याक आमी हरसिया ताका आमी वखाणया
अच्छी महिमा में गव्या ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯರಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ सदांच हर एक काळी हर एक आमच्या सुखान दुखान पिडेन भलायकेन सम्याच्या मी सुधी करूंक फावो ताका आमी हर्सूंक फावो ताची महिमा आमी गावंक फावो ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಕೈಯ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ Alleluia 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 मुगाच्या भावन भयणीनो मन्य बुकांत अवस्वर 3 पंचवळीतावनो सत्ववळीत देवाची उतर आज आमी नियाळ करता
हांगासर आमी वाचता सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, तुजेच बुदवंतकायेचेर पातयेनी दवर नाका. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, तुजेच बुदवंतकायेचेर पातयेनी दवर नाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोदू आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. तुज्याच दोळ्या मुखार तूं बुदवंत म्हणून लेखिनाका. सर्वेस्पराक भियोवन चल आनी वायटांतावन पयस सर. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, देवाचेर विश्वास आमी सदांच दवरून आमच्या जिविताची मेटा काडूंक आज देवाचें उतर आमकां उलो दिता. भगवंत अल्फोन्स लिगोरीसाचें फेस्त आमी आज आचरण करता. ताणें सबार बूक बरयल्यात, सुमार 111 बूक ताणें बरयल्यात आनी सबार हेर लेखनाय ताणें बरयल्लीं आसात. आनी तो ताच्या बुकांनी परत परत सांगचे एक विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसा. तो म्हणटा, जायत्यो संगती अनवरां परी आमकां दिसून पुरो. आमच्या जिवितांत जायत्यो संगती अनवरां परी आमकां दिसूंक पुरो, पूण ती येवंक देव सोडता म्हणलें वळखल्यार ती निजायकी आशिर्वादां म्हणलें आमी पळयतल्या. पूण ती येवंक देव सोडता म्हणलें आमी वळखल्यार ती निजायकी आशिर्वादां म्हणलें आमी पळयतल्या म्हणटा तो. आमच्या दिसपवता जिवितांत मोगाच्या भावा भयणीनो सबार पोटी आमकां चिंतूंक नातले तसले एक कोडू अणभव ह्या विविध तरांच्या अणवारा रुपार, ह्या पिडेशिडे रुपार, ह्या अडचणी रुपार, खंयच्याय विविध रितीन अवघडा रुपार आमकां येतात. आनी ह्या संदर्भार सबार पोटी आमचो भावार्थ, आमची पातयेनी देवाची दंडोळोवंकूय एक अवकाश. सबारांचो भावार्थ त्या वेळार दंडळटा. पूण भगवंत अल्फोन्स लिगोरो सांगचे प्रमाणे ते सक्कड आमच्या जिवितांत देव येवंक सोडता आनी ती एक आशिर्वादां म्हणले बरी देव आमकां दिता म्हणून आमी ते वळखूंक शकता म्हणटा तो. कित्याक म्हळ्यार तो मुखार सांगता, विरोधपण, पिडाशिडा, दुबाव, अत्मिक शेळेपण आनी भायले वा भितरले संकश्ट हे सर्व देवान आमकां सर्गींच्या राजाच्यो इमाज्यो जावन खांतोवच्याक वापरची साधनां जावन आसात म्हणटा तो. सर्गींच्या राजाची ती इमाज्यो आमी जावन आमकां खांतोवच्याक देवान वापरची ती वर्ती आयुधां, हातेरां जावन आसात, साधनां जावन आसात आमच्या जिवितांत येवचें जावंक पुरो. विरोधपण, पिडाशिडा, दुबाव, अत्मीक शेळेपण आनी भायले ह्या भितरले येवचे ते संकश्ट. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक वर्तें सत पवित्र पुस्तक आमकां उगडापे करता. रोमाकारां बरयलें पत्र 8 वर्सवर 20 आनी 8 वळम काडली जाल्यार जांकां देवान आपल्या शेवटाक आपयलां, जांचे काळजां देवाचो तो मोग आसा, तांकां हर एकल्यांक देव तांच्या जिविताची संगती बऱ्याक पडाशें करूंक शकता म्हणून. हर एक संगती मोगाच्या भाव भयणीनो देव बऱ्याक पडाशें करूंक शकता म्हणलें सत आमी समजता. हांगासर रेतीरे गायलेले सबार भाव भयणी ही साक्ष दितात. ताणें चिंतिल्लें तांच्या जिवितांत आयिल्ले ते अडचणी, तत्वार या जाल्ले वर्ते अवघड एका रितीन देवा तावन पयस व्हरूंक ते घडीत म्हणून. पूण म्हाका देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना, देवाचें उतर गुंडायेन समजतना, ते सत वळखून घेता आसतना ताणें समजल्ले सत ती उक्त्यान पासून सांगतात, ही सक्कड संगती म्हज्या जिवितांत म्हज्या बऱ्याक पडले. थोड्या वेळा खातीर म्हाका एका तराचो दुबाव उपजालो, म्हजो भावार्थ दंडळ्ळो, पूण सोम्यान म्हाका ताचे सरशी हाडच्याक हे सक्कड म्हाका उपयोग केले. आनी आज एक नवें जिवीत सोम्या तें जियो म्हाका तें फावो जालां. तर ह्या सक्कड म्हज्या जिविताच्या घडितांत घडिल्ल्या त्या कोडू अणभव असो एक वर्तो हात थंयसर आसा. हे सत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी समजता. जर सोम्या तें आमी थंय रावता, ताका म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजां सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, तुजेच बुदवंतकायेचेर पातयेनी दवरी नाका.
सभार पोटी आमी आमच्याच बुदवंतकायाचेर पातयेनी दवरून जिवंक मुखार सरता मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण सगळ्या काळजान आत्म्यान सक्तेन देवाचेर विश्वास दवरूंक आज देवाचें उतर आमकां उलो दिता. तर मोगाचे न्हू हर एक आमचे कश्ट कितें आसात, दूख कितें आसात, आमच्या जिविताचे अनवर आसात, पिडेशिडे आसात, आमचे ताळण्यो तेंते सव आसात, ते हर एक सोम्या मुखार आज आमी दवरया. आनी आमच्या ह्या कश्टा दुखां सोमी आमचे संगी आसा, तसो आमचे बोळ जावन आसा, आमचे न्हीज जावन आमचो आदार जावन आसा म्हणून ओळखून घेवन आमचे जिविताक आमी भेटोवन दिवं. सांगया सोम्या जिणेंत हांव कश्ट जाताना तुजो उडास करता, म्हजे कश्ट हांव नियाळटा, ताळो तुजो आयकता. कित्याक तूं म्हाका आपयताय, कश्टांतले न्हू, वजन ववेतले न्हू, म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणून. हें आमच्या काळजाच्या तरेक ह्या वेळार सोम्या मुखार आमी आज दवरया. गीसंको यल 7 पानसंको 159 पेज 159 यल 7. जिणयेतां कश्टाताना सोम्याचो उगडास काढता, कश्टाचे हांव नियाळता, ताळो तासो आयकता. जिणयेतां कश्टाताना सोम्याचो उगडास काढता, कश्टाचे हांव नियाळटा, ताळो तासो आयकता. कश्ट देल्यानो येया, वजन ते म्हाका दिया, दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या कोपान म्हज्या. कश्ट देल्यानो येया, वजन ते म्हाका दिया, दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या कोपान म्हज्या. आमची सगळी जिणी नियाळता आसतना दोळ्यांत आमच्या भरता सभार दुखां, पूण ते आमच्या दुखांत सोम्याक आमी उलो मारता आसतना सोमी आमकां सांगता, हांवच तो बरो गवळी, तुजे पासो जीव दिल्लो तो बरो गवळी, हांव तुका म्हजो संगात दिता, म्हजो आधार तुका दिता, म्हज्या उजव्या हातान तुका उखोवन धरता. पावसाची वाट धरताना सोम्यातां पांय सरताना, जेजू म्हाका पळयता, मोगाचो उलो दिता. पातकी जिणी बदला, बरी काबार सदमना, सर्गीराज लागीं पावला, सोडवून दिसूं देला. पातकी जिणी बदला, बरी काबार सदमना, सर्गीराज लागीं पावला, सोडवून दिसूं देला. सोम्या मुखार सर आमची ते सवा आमचे गरजो काळजाच्या तरेक आमी आज दवरया. सभारण हांगासर तांच्या जल्म दिवसाच्या वेळार आमकां आज सम्याक अर्गां दिवन तांचे पासून मागोवंक सांगलां. प्रत्येक जाण आज मागता उदेन सिटा नाजरेत मुंबय तावन 59 वर्सां जल्मा दिवस आज संभ्रमता. मरिया दांती मिरा रोड तावन, तशेंच क्रिस्टोफर मॉनिस न्यू जर्सी तावन जल्म दिसाचे शुभाशय तांकां आमी पाठयता.
देवाची विसणार आशिर्वादां तांचेर आमी आज मागता हांगासर आमकां सभाजने अर्गां दिवंक सांगला तांकां लाभल्या सर बरेपणा पासत प्रत्येक जण आज अर्गां दितात अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा तावनू वलेरियन मेंडोन्सा कार्कळ तावनू अश्मिता विनोद बेंगलोर तावनू मुरिया मुखांतरी लाभल्या सर बरेपणा पासत अर्गां दिता मरिया बेन्नी मस्करेनस दोवा कटार तावनू तशेंच नेल्सन दलमेदा तोट्टाम उडपी तावन तांचे सगळे मेळून आमकां हे सम्यान केल्या सर बरेपणा पासत आमी सम्याक अर्गां पाठोवया आनी सेन्स आमची सतेसावां सम्या मुखार आज आमी दवरया प्रत्येक जण आज आमकां हांगासर मागोवंक सांगलां बऱ्या भलायके पासत मायकल मोंतेरो जेप्पू बऱ्या भलायके पासत मागणें विचारलां फिलोमिना डिसोजा मोरोलू आनी जेकब क्रास्ता जेप्पू मँगलोर ताच्या कुटुंबांत आसा पासत आनी मागोवंक सांगलां आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या आसर आमच्या मोगाच्या की ह्या वेळार सम्या मुखार आमी दवरया ससनसो विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक सण आमकां मागोवंक सांगलेले आसा देवादीन एलिझा आनी पाऊल पिंटो देवादीन रॉबिन रेगो कुशेकर हांचे पासत पयलो वर्स सुगडा आसता कास मागता हांव देवादीन आसिस मार्टीन डिसोजा अंधेरी इस्तावनू कुटुंबांत अंतरल्या समेस्त सुगडास कडून आज मागणें विचारता अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा तावनू मागता आमी आज देवादीन जो फर्नांडीस आनी एल्सी फर्नांडीस मुंबय तावनू मागता आमी चवथ्या वर्सा सुगडा साक देवादीन जेसिंता सांगतीस मिरा रोडू मिना सुगडा आमी करता वास आनी मागता हांव देवादीन रॉबर्ट डिसोजा नक्रे मागता आमी देवादीन विल्मा डिसोजा वलेन्शिया देवादीन फ्रांसीस पिटर आनी मेरी पायस पंदिरवेल्ले आनी देवादीन लिल्ली डिसोजा बेंगलोर हांचे सगळे आमच्या सरमोगाच्या अंतरल्यांक सम्या समोर दवरून ससनसो विशय तांकां आमी मागया ससनसो विशय दी तांकां हे सोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फुंकून दी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सोमेश बावर त्यांचे आत्मे देवाचे काकुदीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन आमकां सम्या मुखार खालती करुया ताचे आशिर्वाद स्वीकार करया दैविक रेत्री मंदिराच्या आराधनाद्वारे मिसाच्या बलिदानाद्वारे हांगासरल्या रेतेरीद्वारे जायते बरेपणा सगळ्या संवसारभर जाल्यान आनी ताचे पैकी थोडीं तरी मोगाच्यान आमच्या भावांच्या भयणांच्या तोंडांत हांवन आमी आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव क्लेरिसा मार्टेस. हांव शंकरपुरांतावन. हे 4 दिसाची रेतेर एक्चुली म्हाका हांव म्हजें फर्स्ट टायम रेतेर करचें हांगा. म्हजी भयण आनी पुरा हांगा रेतेर कर मुस्तपुटचे हांगा आयले आनी ती म्हाका म्हणटाली तूं रेतेर कर बरें जाता. सो हांव आयली एक दीस मम्मीन सांगलें म्हज्या भावाक आपोवन हाडलें. सो केल्या उपरांत इतलें बरें फील जाता की ते सांगतना आमी जस्ट लायट कान घेता बट ते आमकां ते रियल ते जिजसाचे प्रेझेन्स फील जातना सगळे ओट्टू मिंगल जातना हांगा पाद्रापा ओट्टू कावन्सिलींग करतना ते मस्त बरें फील जाता मस्त लायट फील जाता. आमी आतां टिनेज म्हणटाना आमी मांड्या भितर मस्त बोरें काण घेता टेन्शन्स आनी पुरा फॅमिली प्रॉब्लेम्स फ्रेंड्साचे प्रॉब्लेम्स. सो हांगा येवन कावन्सिलींग करतना म्हाका इतलें बरें भोगलें की जस्ट देवाक तर्क दिवचे आनी कांय सांगूंक जायना म्हाका. सो तशें प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसू होगलाप जेसू जय जय जेसू. प्रवेश गीत दैविज्ञान मुखांतावन गीत नंबर 1 519 पेज नंबर 19. आमी आयल्या तुझे सशेन बापा सडबंदार आमच्या सर्वांच्या बापय तूं आमचो बापा सर्व मोगाचो व्हडा मोगा परगे पोळेवचो बापय तूं आमचो बापा सर्व मोगाचो
आनी सौदा सागो संतारासो तूस बापा दाता भुरग्यांक आमकां आदार केदीस आमकां साडी नाका जावं निराधार आमी आयल्या तुजे सशी बापा सर्वंदारा आमच्या सर्वांच्या बापय तूं आमचो बापा सर्व मोगासो मोडा मोगान पजे पळेवचो बापय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगासो मोडा मोगान पजे पळेवचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो आज ऑगस्टाची 1 तारीख एक नवो म्हयनो आज आमी आराम करता आसतना आजच्या दिसा भगवंतो अल्फोन्स मरिया लिगोर धर्माध्यक्षनी धर्मशास्त्री हाचे स्मरण आमी करता ते फेस्त आमी संभ्रमता भगवंतो अल्फोन्स लिगोर हाका नैतीक देवशास्त्राचो रायकुवर म्हूण आपयतात प्रिन्स ऑफ मॉरल थियोलॉजी म्हूण ताका नांव दिलेलें आसा मोरयेंतय आनी सक्रामेंतांतय ताका विशेष भक्त आसलेली आनी ह्या दिशेन ताणें 111 बूक ताणें बरयलेले आसात आनी ताणें बरयलेले ते बूक 4000 चडीत आवृत्तींनी ते आयला ते मात्र न्ही सुमार 60 चड भासांनी ते भाशांतर जालेले आसात मोरयेचो आनंद सल्वसावाची वाट क्रिस्ताची खरी पतीन असले बूक ताचे अर्थाभरीत बूक जावन आसात आनी चड रितीन ते प्रसिद्ध जाल्ले बूक जावन आसात ह्या वर्त्या संताक आज आमी मान करता आसतना ताच्या जिविता पासो ताका आमी अर्गां दिवया ताची बरी देख आमी घेवया मोरये मायती तशेंच पवित्र सक्रामेंतांतय आमची भक्त सदांच आमी घट दवरूंक थीर दवरूंक आज ह्या संताची मजत आमी प्रत्येक तरान मागया हें बलिदान देवाक मानूच्या रितीन भेटोवच्याक पातकां आमची वळखून आतां बोक्सांनी मागया पातकां आमची वळखून सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगेव सदां सांवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पुरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करू आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत Krista kakulka Krista kakulka Somia kakulka Somia kakulka प्रार्थुया सर्वस्परा खाणा खाणाच्या गरजा प्रमाणे मनशांक भावार्थाच्या आनी मोगाच्या जिणेची देख दिवंक पवित्र सभेन नवे नवे वीर तूं उपजायताय तुज्या धर्माध्यक्षा भगवंत अल्फोन्साच्या पावलांनी चलोवन समेस्त मनशांच्या सर्वने खातीर उर्बेन वावरूंक आनी सरकारा जावन ताका मेळ्ळां तें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रास वोर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप
मोइजेन तांबू व्हरून शिबिरा भायर थोडो पयस दवरलो. ताणें ताका जमते तंबू म्हूण नांव दिलें. कोणी सर्वेस्पराची सलाह विचारूंक आसल्यार तो शिबिरा भायर आसलेल्या त्या जमते तंबाक वेतालो. मोइजे त्या तंबाक वचूंक भायर सरतना सगळो लोक उबो रावतलो. हर एकलो आपापल्या तंबाच्या दारार उबो रावन मोइजे तंबान भितर सरापर्यंत ताका पळयत आसतालो. मोइजे तंबान भितर सरतस कुपाचो एक खांबो सकला देवून तंबाच्या दारार रावतालो आनी सर्वेस्पर मोइजे लागीं उलयतालो. तांबाच्या दारार रावलोलो तो खांबो पळोवन सगळो लोक उठतलो आनी आपापल्या तंबाच्या दारा कडेन धरणीक सरपडतलो. एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन कशें उलयता तशें सर्वेस्पर मोइजे कडेन मुखामुखी उलयतलो. उपरांत तो आपल्या शिबिराक फाटीं वेतलो. पूण ताचो तरणाटो सेवक नुनाचो पूत जोशुआ तांबू सोडून पयस वचनातलो. सर्वेस्पर एका कुपांतल्यान सकला देवून ताचे बोगलेक रावलो आनी ताणें सर्वेस्पर म्हणलें नांव परगटलें. सर्वेस्पर ताचे मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पर सर्वेस्पर दयाळ आनी काकूळदार देव, रागार जावं सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलोलो. 1000 पिळग्यां पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळटा, सुखी अपराध आनी पदकां बक्षिता. तरी तो शिक्षा लायनासतना रावना. आपल्या पदकाक लागून भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक 3रे आनी 4थे पिळगे पर्यंत तो शिक्षा लायता. मोइजे धरणी सरपडलो आनी ताणें आराधन केलें. ताणें म्हळें, सुरेस्परा हांव तुका मांडवलां जाल्यार दया करून आमचे सांगाता ये. वय वो लोक दारूण काळजाचो, पूण आमच्यो सुखी आनी अपराध बक्षी आनी आमकां तुजे दायजी करून आमचो स्विकार कर. मोइजे 40 दीस आनी 40 रात खाण पिवण घेनासतना सर्वेस्पराचो वेळ रावलो. ताणें सोल्ल्याची उतरां म्हणजे 10 फातरां फळयांचेर बरोवन दवरली. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर सगळो स्कनवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळो स्कनवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पाची कृत्या न्यायनितीची जिलूम भोगतल्यांक तो न्हीद कर दिता. मोइजेक आपल्यो वाटो ताणें उगडल्यो, इस्रायलाक आपले विचित्रां ताणें दाखयली. श्लोक. सर्वेस्पर सगळो स्कनवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळो स्कनवाळो आनी दयाळ, राग करून सवकास, काकुळतीन ग्रेस्त. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय, वय तो सदांकाल राग धरन रावचो ना. श्लोक. सर्वेस्पर सगळो स्कनवाळो आनी दयाळ. आमच्या पदकाक फावो त्या मापान तो शिक्षा लायना, आमच्या गुन्यांवांचो फावो तो पारीकपण घेना. प्रितमे प्रास मळा भूस आसा, तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय, तुजी भक्ती करतल्या थंय. श्लोक. सर्वेस्पर सगळो स्कनवाळो आनी दयाळ. उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेका पयस आसा, तितले पयस आमची पदकां आमचे तावन तो काण उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांचेर मोवाळायेर वागयता, तसोच सर्वेस्पर आपली भक्ती करतल्यांक दया दाखयता. श्लोक. सर्वेस्पर सगळो स्कनवाळो आनी दयाळ. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. बी जावन आसा सर्वेस्पराचे उतर, ओंपी तोसू क्रिस्त, जाका तो मेळटा तो ससनाक बळटा. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे असो मातेवा परमनें जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी लोकांक धाडटस जेजूय आपल्या घरा गेलो. तो वळताचे शीस ताचे सरशी येवन शेतांतल्या नेराची ओपार आमकां सोडवून सांग म्हणून विचारी लागले. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी ओमता तो मनशा पोतू शेत म्हळ्यार हो संवसार. बरें बी म्हळ्यार राज्याची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतनाची पिळगी. नेर ओंपलेलो दुस्मान देंवसार, लुवोन म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुंवतलस देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यान लासतात तशेंच घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. मनशा पोतू आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांत पातकाक ओडटल्या सगळ्यांक आनी खोटेपण आदारतल्या सुमेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आखट्यांत उडयतले. तोवळ नितिवंत आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या बरी परजळतले. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततेई मोगाच्या भावांनो भयणीनो, पुरातन काळाचो ग्रीक देशाचो एक फिलॉसॉफर डियोजेनिस म्हूण ताचें नांव, तो दिसा उजवाडाक एक पोटी दिवो घेवन, लॅन्टर्न म्हणटा आमी इंग्लिशान, ते घेवन तो चलोन आसलो खंय. अशें दिसा उजवाडाक तो दिवो घेवन चलोन आसलें पळोवन ताका एकल्यान विचारलें, काले सायबा, दिसाक इतलो उजवाड आसा, ह्या वेळार तूं हो दिवो घेवन कित्याक चलोन आसाय, कितें करून आसाय तूं? ताणें जाप दिली की आय एम लुकींग फॉर an honest man. एक प्रामाणीक मनशाक हांव सोदून आसा म्हणालो खंय तो. मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसारांत खोटेपण इतलें वाडोवन येवचें तें पळयत आसतना आमच्या मतींत एक सवाल येवंक पुरो, प्रामाणीक नित्यवंत मनीस न्ही जावन आसात गी, आसात जाल्यार खंयसर ते आसतले, खंयसर तांकां सोदून वचचें, असले एक सवाल आमच्या मतींत घेवंक पुरो. आनी ह्या संगती विशयांतच आज जेजून आमकां दिल्ली ती नेराची ओपार आनी ताचें तें विवरण आमकां एका तराची सत्राय दिता. सबारपोटी मनीस ह्या संवसारांत बरें करूंक आशेता तरी विविध रितीन खोटेपणाक वायटाक वळोवंक जाता. सांत पावल आमकां रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 7व्या वस्वरांत सांगता 15 वळींत, हांव करतां तें म्हाकाच समजना, कित्याक जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना, बगार जें कितें हांव द्वेशितां तेंच हांव करतां. कितें बरें म्हाका करूंक जाय तें हांव करिना, कितें म्हाका वायट करूंक नाका तेंच हांव करतां परत परत म्हणून सांत पावल तसो अनुभव आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी मुखार तो सांगता 19व्या वळींत आमी वाचले जाल्यार थंयसर तो म्हणटा, म्हाका करूंक मन आसा तें बरें हांव करिना, बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करतां. देखून म्हाका करूंक कुशिना तें हांव करता जाल्यार हांव न्ही, बगार म्हजे तें वस्ती करता तें पाताकच करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, वायटाचो प्रभाव आमच्या जिवितांत विशेश रितीन आसा म्हणलें सत पवित्र पुस्तक आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी आज विशेश रितीन आमी आयकल्ली ती ओपार, सोम्यान दिलें तें विवरण आमचे दोळ्या मुखार हें सत दवरता. आनी ह्या संदर्भार मोगाच्या भाव भयणीनो, सांत पावल आनी एक संगत सांगता, कसलो एक निर्भागी हांव, म्हाका ह्या मरणाच्या पदवेकार आसलेल्या कुडींत कोण वाटावंक सकत म्हणल्यार सवाल तो विचारता. आनी तक्षण तो म्हणटा, जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्य उदेशी देव एकलो मात्र वाटोवंक शकता. वायटाचो प्रभाव मोगाच्या भाव जो आसा आमचे थंय, ताचेर आमी सयत वरां देव एकलो मात्र सौम्य जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां वाटोवंक शकता म्हणलें सत
देवाचे उतर आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आसतना ते सहज जायच्या आमी पयलो वचपाक समजले हांव देव कनवळो आनी देव दयाळ आनी तो आमचे ते कनवळ्यान दयाळ्यान वेव्हार करता आनी ताचे ते आमची पाती आनी आमचो भरवोसो आमी सदांच तीर दवरूंक जाय तर आज मुगाच्या भावा भयणीनो जे कितें वायट आमच्या दिसपडटा जिवितांत आमकां दोसता आमच्या जिवितांत कितें सकट आमकां वायटा पातकां ओडटा ताचेर आमी सैत वरच्या खातीर सोम्याचेर आमची पाती आनी तीर दवरच्याक आज प्रत्येक जावन सोम्याचो आदार आमी मागया ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां आमी आमच्या हर एक अस्कत काय सवें उणेपणा सवें सोम्या मुखार दवरया आनी सोम्या सर वायटाचेर जैत व्हरूंक तुजो आधार म्हाका दी कृपा म्हाका दी म्हणून आज सोम्या लागीं आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. गीत नंबर डी 10 पेज नंबर 42. तुवें दिल्ल्या देऱ्यांनी सोम्याक सीता वैस्ता रंगाळ पुत्रांनी तुका वंदिता संतोष बरीत काळजांनी काणी खांदिता उल्हास बरीत गितांनी ओपून दिता घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणीक तुगे आशीर्वाद दयेन तुगे तिचे सवे आमकां तुगे. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी पेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सवें आमच्या सत सवानी गरजा सवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार बापाक मानतात असलें जावं दी म्हणून आतां मागया. हे तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेकच्या पयसुवेच्या दवा सर्वस्फोर म्हणून घेऊ. भोव कनवळ्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान भेटयतना भगेवन तो आल्फोन्सो आपणाचीच तुका भेटवणी करतलो तशेंच आमी तुका मानतात असली तुज्या मोगाची बली जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून आमच्या काळजांनी तुज्या मोगाचो उजो पेटय आनी आमकां पवित्र कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवय असो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वस्परांत भरता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगेवन आल्फोन्स मारियल गौरी तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकोवन आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूता आनी भक्ता संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त खेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो
ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्नीक खरराचे हे रगत पदकांचे बोक्साने बेचाक तुमचे पसोत आणि सुमेस्त मनशा पसोत ते वारवतले हे म्हज्या उडासा करात. Povartă s-o gut părgătuia. Somi Gesù melo, somi Gesù melo, Somi Gesù जीवन झाला. O भावार्थ सो घुट आम्ही परगटाव. Gesù नव्या येतो. बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करताव आणि उजिवीत असो उंडो आणि सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सभा करूक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्पराक्य प्रेतुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तुमकां खुद कर. आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या समेस्त मलगडांचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तां तुजें बरसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगती भगेवंत सुसेतीचो निश्कळ वनपती भगेवंत धर्मदूतांनी सोर काळी तुका मानवल्यांत सांत आल्फोन्स लिगोरी सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जोसेफ फेर्नांडो एसविडीचे ते मारतीर त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर आमकांय सासणाच्या सुखांत वांटो फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. एका काळजान एका मनान सर्गींच्या बापाक समयाच्या उतरांनी आमी आतां उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पळोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवारे सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली सर अनवरांतली खंत बेजारायंतली आनी कितें आमकां तुजे तावले एकामेकांत पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतली संदर्भांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेक तेलाक आमकां तुजे उधार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय. तुझ्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या संगसर जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय समया पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच स्थिर रावूंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटां सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समयाची शांती सदांखाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माय मोग असो गुर्त जावन समयाची शांती एकामेकाक आमी पाठोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे श्री संसाराचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
Semia Jesu Krista, तुझे कोडन रगत आम्ही स्वीकारता आमचे ते जर त्यांनी काय स्तारी नसाव पण आमच्या आत्म्या पुढे कनिमती पलाय की नको असाव. पळय आमचो समी जेजू क्रिस्त आमचे पासोद संवसारी येवन कुर्सार मरोवन पुनः जिवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो. हिस्ते देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेत एकवटा रावचे आमी सरूस भागी. सम्या म्हणजे येवचे म्हाका फवना पुंजवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूडन रगत ससनच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर E2 508 पेज नंबर 48. काळीस मुझे राखो नसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रे गान हा लाले नसा दुनिया तुका सेवच्या अंकाराच्या जिवितांतल्या प्रकाश तुझो फाक सर्गीच्या त्या जेवणाक तुझ्या सोम्या म्हाका बस काळीस मुझे राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रे घाण हा लाले नसा दुनिया तुका सेवच्या. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा तुवें बगेवंत आल्फोन्साक ह्या वर्त्या गुटाचो विश्वासी मन्यारी करून जनवायेन आनी उर्बेन भरलोय. ही तुजी उसां मोलाची देणी दिसान दीस घेवन तांचो चड आनी चड फायदो जोडूंक आनी ससनाच्या ससनाक तुका वाखाणूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धारता. देवाचे वडका मन गीत गीत नंबर 122 583 पेज नंबर 83. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव वाचता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव वाचता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशीर्वादी आमकां बघेवन सगळे करुवेन आमकां आमचे देवा आमचे स्मरणते बापाचे पुताचे आनी